इश्टिनीनो, माझी ह्या चॅनलाक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव एक वेगळी रेसिपी घेवन आयिल्ली आसा। कित्याक सगळ्यांक इश्टिनीनाक भुरग्यांक टिफिनाक कितें करून दिवप किंवा ब्रेकफास्टाक कितें करून दिवप हो प्रश्न पडिल्लोच आसता, किंवा स्टार्टर म्हणून कितें करप हो प्रश्न सदांच सकाळीं उठल्या बरोबर आमकां आमचे तकलेन घुंवत आसता। पूण असो विचार तर तुमी करता जाल्यार आयची जी रेसिपी खास तुमचे खातीर हांव घेवन आयिल्लें आसा। तर ही आयची रेसिपी ही ल्हान भुरग्यांच्या टिफिनाक दिवपाची आनी ती ल्हान भुरग्यांक खूब आवडटा। ल्हानच भुरग्यांक अशी न्ही, सगळ्यांकच खूब आवडटा अशी ही रेसिपी। चलात तर आतां आमी रेसिपी कडेन वळया। हांगा हांवें बटाट 3 उकडून घेतिल्ले आसा। हो ब्रेड क्रम, हे लसूण आनी मिरचेचो ठेचा, हो ग्रीन पीस, हे मटर, हे गाजर हे करून घेतलां, क्रश करून घेतलां, हे सगळें क्रश करून घेतलां। हो मिरची पावडर, हो जिरा पावडर, हो पेपर पावडर म्हणजे मिरयां पिठो, आनीक कोथमिरेचो पिठो, मिरसांग सुकी मिरसांग क्रश करून घेतल्या, हे चीज, हींग आनी कोथमिरेचो पालो, हें हांवें सगळें हांगा घेतिल्लें आसा। आतां आमी कितें करया, हे जे 3 बटाट घेतल्या पळय न्ही, ते न्ही आमी हातीन हे कुस्करून घेवया एक बावलान। हे बरें कुस्करून अशें बारीक अशें हातानच कुस्करून घेवप, आनीक बरें पीठ मळिल्ल्या भशेन तशें करून तें सामकें फायन अशें पेस्ट टायप करप। हे पळय, हें आतां बरें अशें हें म्हणजे अशें सामकें कांय गुठली अशी उरूं जायना, आनीक चुकून कितेंय असो गुठलो उरलो जाल्यार तो हाता मेळ्ळो म्हणटच काडून उडोवपाचो। हातूंत हांवें कोथमिरेचो पालो घाला, न्हय कोथमिरेचो पिठो, पालो न्हय आं, पिठो, आनी हे मिरसांग्यो, सुकी मिरसांग्यो बारीक कापून घेतिल्ल्यो, चिली फ्लेक्स म्हणटा पळय न्ही तें। आतां हींग घाला, आनीक मिरयां पिठो घाला, मिरसांगेचो पिठो, हो म्हाजो तिखा लाल, आनी हें जिरें बरें भाजून हांवें खलबत्त्याचेर बारीक ताचो पिठो करून घेतला, 1 चमचो, आनी हो आलें लसूण आनी जिती मिरसांगेचे खरडा म्हणटा पळय न्ही तो, म्हणजे क्रश करून घेतला तिनूय वस्तू ह्यो। आनी हे मटर हांवें कितें केल्यार मातशी गरम उदकांत घालून काडल्यात आनी ते मिक्सराक लायल्या, म्हणजे एकूच रावंड असो, सामकी बारीक करपा नाका। आनी हें गाजर तें बी तें अशेंच क्रश करून घेतलां। आनी फ्रेंच बीन्स, ह्यो फ्रेंच बीन्स तेय बी तश्योच क्रश करून घेतल्या मिक्सरान। तुमकां हेचे व्यतिरिक्त सुद्दां दुसरी भाजी घालपाक जाय जाल्यार तुमी अवश्य घालूं शकतात। आनी हो कोथमिरेचो पालो, आनी हें मीठ रुचीपुरतें मीठ घेयात। आनी हो आतां कॉर्नफ्लोर 1-2 चमचे घेयात, लागता तितलो परत तुमी सुद्दां मातसो इल्लोसो घातलो म्हणून कांयच वेगळें अशें कांयच ना। आनी हो ब्रेड क्रम कसो, ब्रेड फ्रिजान बी दवरतलो तें घट जाता पळय, तें बारीक कुडकी करपाचें आनी मिक्सराक लावपाचो, म्हणजे ब्रेड क्रम। हें आतां आमी सगळें बरें एकजीव करून घेवया, उदक घालप ना। हें मिक्स करता सगळेंच ओलें आसा न्ही, गाजरय ओलें आसा, बटाट किंवा फ्रेंच बीन्स, मटर सगळें हें पळय डो जालो। आतां न्ही हाजे आमी इल्लेशे लाडवा येदो गूळ काडप, लाडवा येदो गूळ घेवया।
आनी तो न्ही अशें बरें अशें हातीचेर तो इल्लोसो असो स्प्रेड करप. बरो असो स्प्रेड करून घेवप. कलर सुद्दां बरो दिसता पळय. सगळे आसा न्ही तातूंत गाजर ऑरेंज कलर, मटर ग्रीन कलर, बटाट आमचो येल्लो कलर. आनी हातूंत न्ही तो चिजाचो क्यूब आसा पळय न्ही, तुमी हो न्ही प्रोसेस चीज, तुमी हो चीज क्रश करून सुद्दां बारीक लाडू करून तातूंत भितर भरले जाता. हांवें ते क्यूबच घातला. तुमकां हांवें क्यूब कित्याक घेतला तो लास्ट कळटलें. असो आतां बरो लाडूसो करप. अशें करून न्ही बरी फायन करप तो बरो हातीचेर बरो गोल 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 करप. हें हांव केलें तें पळोवन खूब जाणांक कळ्ळें आसतलें हें कितें तें. हें पळय, हे अशें बाकीचेय बी आमी करून घेवया. हें पळय हांवें हे बाकीचेय बी करून घेतल्या. हें पळय अशें करून हे सारकें अशें भितर तें एक एक क्यूब भरप चिजाचो आनी तें वयल्यान अशें बरें हें करून घेवप. बरें सुळसुळीत करप तें, म्हणजे हातीचें करीत रावलें न्ही बरें म्हणटकीर तें बरें जाता. आतां न्ही हांवें एक 1.5 चमचो सुमार कॉर्नफ्लोर घेतला आनी हाजी न्ही आमकां आतां पेस्ट करपाक जाय. इल्लें इल्लें उदक घालून. हें पळय आनी आतां न्ही ही पेस्ट आतां आमची बरी जाल्ली आसा. आतां न्ही ते जे पळय आमी बॉल केल्ले पळय न्ही ते आतां कॉर्नफ्लोरांक पयलीं बरें अशें बुडोवन घेवप, म्हणजे फिरोवप फक्त. आनी बुडोवन जालें न्ही मागीर हे ब्रेड क्रमाक बुडोवप रोखडेंच. हें पळय हें पळय अशें बुडोवन घेवप सगळे ब्रेड क्रमाक. हें पळय अशें हे बाकीचेय बी सगळे बॉल तशेंच आमी आतां करून घेवया. हें पळय सगळे बुडोवन ब्रेड क्रमाक घालून हांवें हांगा घेतिल्लें आसा. आनी गॅसाचेर तेल म्हणजे तापता. हें पळय तापिल्लेंच आसा. आतां आमी तो एक एक करून असो तेलान सोडया. म्हणजे काय ल्हान म्हणून हांवें फक्त 3च सोडल्यात, केन्ना ते बरें मोठेशे न्ही अशें म्हणून. तुमी सायज तुमची मर्जीनुसार जर तर चीज न्ही अशें किसून घेतलें न्ही आनी बारीक बारीक बॉल करून तातूंत घातले न्ही जाल्यार हे बॉल न्ही बारीक जातले. हांवें क्यूबच घेतले न्ही म्हणून हे म्हजे बॉल मोठे जाले आनी म्हाका मोठेच जाय आशिल्ले. आनीक हे न्ही भायल्यान एकदम बरें कुरकुरीत जावन येतात. ही रेसिपी न्ही म्हाज्या इश्टिणीनो तुमी करून पळयात. आनी ही रेसिपी जर तर आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर कॉमेंट करात आनी सबस्क्रायब करात. बरें भितरल्यान बरें शिजून येयसर बरें बारीक गॅसाचेर तें हें करीत रावप, परतीत रावप.
की मातशे मोटे आसा न्ही ते म्हणून भितरल्यान शिजून येवपा जाय. हातून पळय भाजयोय आसात, कार्बोहायड्रेट म्हळ्यार पीठय आसा, कॉर्नफ्लोर किंवा हेंय आसा, बटाटय आसा, सगळे तरेचें आसा. पोट भर सारकें आसा. एक खालो की घच्च पोट भरपाचें. हे आतां आमचे जायत आयल्यात बॉल्स तयार. दिसतात काय ना सुंदर. हे पळय आमचे बॉल बाकीचे बी आमी तळून घेतल्यात. हे पळय आतां आमी हे सर्व केलां. हे पळय हे पळय हे सुरयेन कापनात कित्याक ते भायल्यान एकदम घट जावन येयल्ले कडेन आसता. ते पळय सुरयेन ते कापनात, ते हातीनच तळून दाखोवचें पडटा. आतां हांव एक न्ही तुमकां ओपन करून दाखयतां तो भितर कशे जाले आसात ते. हे पळय हे पळय पळय. आतां ही म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार तुमी मुद्दम ही घरा कडेन करात. हे पळय हांवें क्यूब तो ह्याच खातीर घातिल्लो की हे पळय अशें करून हे अशें लांब ओडटात. हे ल्हान भुरग्यांक खूब आवडटा. आवडटा काय ना. हे पळय अशें जाय तितलें ओडून येता आनी तें पळयतरी भुरगीं सामकी तांकां सामकी बरें दिसता. चलात तर परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तोपर्यंत देव बरें करूं. बरें बरें रानात आनी बरें बरें खायात.